नमस्कार आणि योगकार तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल सांगता सगळ्यांक माझ्या भुरग्यांक माझ्या आवय बापायक माझ्या रिलेटिव्हाक इंच सुद्धा लागलो न्हू चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत यू एज अ होम मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस व्हिडिओ शेअर करा कित्याक हांव लाईव्ह वयतालो हांगासर आनी म्हाका खबर ना हांगासर जॅमर लागला कितें लायला काय म्हणून सगळे नेटवर्क बंद जाल्लो आसात तरी सुद्धा माझो फेसबुक आता सध्या प्रोजेक्टली VI असा यूज करता ताका लागून हांव लाईव्ह वयता आज लाईव्ह वयता आसतना समीर बाब अलर्ट गोवन प्लीज जे कोण अलर्ट गोवनाचेर आशिल्ले ते प्लीज ह्या हेजेर येवचे म्हाका कंटिन्यू करपाक जाय हांवें ज्या भाशेन सांगिल्ले आसात गुंडा कोण तो आनी कोणी अटॅक करपाक लागून मिंगेल आरावजो सांताक्रूज रावता सगळ्या लोकांक सांगू सोदता एड्रेस हाऊस नंबर हे दिला पुलिसांनी म्हाका तेज्या प्रमाणे हाऊस नंबर 200 सेंट अगुस्टिनो चॅपल सेंट अगोस्टिनो चॅपल सांताक्रूज तिसवाडी नॉर्थ गोवा असो एड्रेस दिल्लो आसा तेजो नंबर तेजा एज 23 खंय सांगलेले भाशेन नेम खंय डिटेल नेम जेरम अशें म्हणून आसा आनी वो हेजो फोटो हांव तुमकां अपडेट करतलो अपलोड करतलो दुसरो आसा मायग्रंट अशोक लामानी एका नेम गोपी म्हणटा खंय गोपी आनी एड्रेस आसा खंय कानका सर्कल म्हापसा बार्देज नॉर्थ गोवा लक्षात घेयात चंदपूर आणि परमनंट एड्रेस चंदपूर हिमोगा कर्नाटका इंडिया वो मनीस अशोक लामाणी आणि नजीर बिन मसऊद NASERBIN MASWOOD नसीर बिन मसऊद आता वो जो हा पळय नावेली सालसेट साउथ गोवा असे त्यांच्यानी एड्रेस दिल्ले आहा तोवूय बिन चंद्रपूर एस हिमोन करण आणि दोघूय हे दोघूय पार्टनर त्याच जाग्या वयल्यान हे आसा आता प्रश्न हो आसा गोंयकार जे आसा पळय आयज हिस्ट्री शिटरा वांगडा आहा ते मायग्रंटांक मुखार काडून आमकां मर्डर करपाक मुखार सरलेले आसात गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदतात हे मनीस तर दिश्टी पडले तुमकां तुम्ही डिसायड करात हेंच्या वांगडा कितें करपाक जाय ते कित्याक पुलीस तर पुलिसांक सांगले आमी अटेम्प्ट टू मर्डर घालपाक लागून आमी जे आमकां प्रयत्न करता ते सांगतले पुलिसांक कितें करपाक फुडें म्हाका अटेम्प्ट पॉसिबल आसा हायली पॉसिबल आसा म्हाजेर अटॅक जावपा खातीर हायली पॉसिबल आसा की म्हजेर अटॅक जावपाक जायले आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तिसरो म्हणजे तुमी तिनूय नांवां तुमी तुमच्या मुखार दवरली आसात ह्या म्हणजे सांताक्रूज रावता नावेली रावता आणि म्हापसा सर्कलाकडेन रावता आणि हे जे आहा पळय ह्या मनशांचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हाका फर्स्ट प्रश्न येतात आणि ज्युडिशरी कडेन व्हरता आसतना म्हाजे होच प्रश्न तुमचे कडेन आसात कोणी जज बीन आयकता जायत सोशली रिस्पॉन्सिबल जज जितले आसात ते आयकता जाल्यार म्हजो प्रश्न हो आसात आणि म्हजो क्वेश्चन म्हजो कन्सर्न हो आसात हे जेन्ना म्हाका तुम्ही ज्युडिशरी कस्टडी दिता 14 दिसाची बेल दिता सीएमाचेर उलयला म्हणून आणि सीएमान सेक्शनान आयली काळो कपडो घालून म्हाका भितर येयलो क्रिमिनल कसो म्हाका हेंचेर काळो कपडो घालूंक ना हे क्रिमिनल न्हू हेंचेर काळो कपडो घालूंक ना हेंका घेवन गेले सध्या प्रेझेंटली आणि प्रश्न हो येता की आज ह्या मनशांक तर बेल मेळ्ळी हे सुट्टाले आणि सुटल्या नॉन बेलेबल म्हणून सेक्शनान आयली नॉन बेलेबल सेक्शनान आयिल्ली आसात जेनी म्हाका 2 फावटी अटॅक केलो पाटलाक करून सुरी दाखयली आणि सुरी दाखोवन कितें तोपूंक जाय आसलें तोपल्या उपरांत तुम्ही घालतले केसीस तोपल्या उपरांत म्हणल्यार तुमचो आनी रिक्वायरमेंट कित्याक रे बाबा तोपल्या उपरांत तर तांकां हें करतलो जाल्यार ते फाल्यां सकाळी बेल घेतल्या परत मर्डर करपा लागून येतले मागीर कितें करपा लोकांनी काय तुम्ही लोकांक अशें सांगता की ज्या लोकांनी आतां हे फुडें सरलेले आहा गोंय वाटोवपा खातीर तांच्यांनी आपली वेपन घेवन भोंवपाचे तांच्यांनी आपले AK-47 घेवन भोंवपाचे तांच्यांनी सुरयो घेवन भोंवपाचे अशें सांगूंक सोदता आमकां जस्टीस केन्ना मेळटले ते तुमी सांगात आनी आमी त्या दिसा तो म्हाका इन्स्टिगेट करतालो खुबश्या लोकांनी म्हाका म्हणलें आनी त्या फेसबुकाचेर रावन कितें म्हणलें सुद्दां आरे तो भुरगो आशिल्लो मरे मार आसलो मरे कांसुला बरो अरे बाबा तेजे कांसुलार मारलेलो आनी त्या सायडीच्या तर व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जातालो आणि त्या सायडीच्यान येवन तर तेंच्यांनी सुरी तोपलेली जाल्यार दोगूय जाण क्रिमिनल जावन म्हाका भितर थंयसर उडोवपाक लागून जे तांकां जाय बेलीचेर आसतना हे म्हाका बेलीचेर आसतना
जेन्ना 5वो दीस 4थो दीस रिपोर्टिंगाचो चल्लोलो पणजे पुलीस स्टेशनान त्याने एका गट्स कशें येता रे म्हाज्या फाटल्यान येवन अटॅक करपाचें म्हणल्यार म्हाका घुसपोडून दवरूंक सोदता परत म्हाका जेलीन व्हरून दवरूंक सोदता आनी ते क्रिमिनल आहा पळय तेंच्या वांगडा घुसपोडून थंय एक गजाल सांगता सगळ्यांक माझ्या भुरग्यांक माझ्या आवय बापायक माझ्या रिलेटिवाक इंच सुद्धा लागलो न्हू चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत you as a home minister will be responsible for these things कित्याक जेन्ना जेन्ना गरज पडला तेन्ना माझेर एक्शन जावना म्हाका सेक्रेटरीन दुकोरून मारलो सांकवाल काय एक्शन जावना एसटी कमिशनान गेले काय एक्शन जावना वयल्यान हांवें जेन्ना सांगले मायग्रंट पुरतार म्हणून सांगता तेन्ना तुवें म्हाजेर एक्शन घेतलें आनी कस्टडीन म्हाका भितर दवरलो आज एकूच गजाल सांगूंक सोदता सगळ्यांक की हे गुंडा जे मायग्रंट मुखार काडून आमकां काबार करपाचो प्रयत्न केल्लो आसात गोंयच्या लोकांक फेसबुकाचेर आहा तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आहा अरे रामा काणकोणकर मरे मारतलो मरे अरे घरा कडेन बसून रातचे येवन मारनाका रे हांगा मारा ए शूट मी हियर हांगा मारात हांगा सारखे आझाद मैदानाचेर उबो रावता हांव हांगा मार हांगा ते गुंडा धाडून गुंडा कडेन तुमी भिवकूट मरे चोर या मरे चोर मरे तुम्ही काय गाडयेचे हितून भोंवपी चोर मरे तुम्ही तुका एक गजाल सांगता तो सांताक्रुजाचो खड्डो आहा पळय तो स्वता गुंडा समजता पळय खड्ड्या तुका सांगता म्हजेर म्हाज्या फॅमिलीचे लक्षात दवर हांव गोंया खातीर काम करता आनी हांव भागोवपाचो ना बँड जावपाचो ना तुवें म्हाज्या तुमी गाडयो फोडल्यो म्हाज्यो तेज्या कनेक्शनान कोण कोण आसलो पळय फातर घालपाक तेजें नांव घेतलेलें हांवें त्या टायमाचेर दुसरे फावटी सांगता तुमकां परत माझी गाडी जोडलेली थंयसर सियाज गाडी तेन्नाय माझ्या केसीचेर काय जावंक ना मॉलेस्टेशन केस घातली राजेश खवटेचे असिस्टंट प्राची चोपडेकार आशिल्ले त्या टायमाचेर मॉलेस्टेशन केस घातलेली माझेर फेक मॉलेस्टेशन हांगा हाडून लायव्ह आशिल्लो पब्लिकली हांव इलिगल फ्लोटिंग कॉटेजीसाक लागून लट्टालो हांव थंयसर आसोसी मंदूर ते जे आहा पळय ते पावले दुसरे कडेन दुबय काय खंय खंय अशें आयकूंक येता आनी केसी माझेर चालू आसात म्हणल्यार तुमी प्रत्येक फावटी बँड करपा हांगासर कदंबा प्लेटोचेर रातचे म्हाका अटॅक करपी मनीस आज पर्यंत केस चलता थंयसर 7 वर्सां जालीं 12 जाणांचेर केस चालू आसा आमचे उलटा आमचे केस चालू आसा जाल्यार इतल्यो केसी घेवन गाडयो जळोवन सगळे काबार करून हांव तरी सुद्दां जागो आहा आनी उबो आहा कित्याक लागून फक्त राखणदाराक लागून ह्या शिमेवयले राखणदार ज्या भशेन खापरेश्वर थंयसरल्यान हालोवंक ना मुर्ती हाल्ला जायत खापरेश्वराचें अस्तित्व थंयच आसा आनी तो हालपाचो ना रामपुरसाचें अस्तित्व थंयच आसात हालोवंक नात बांगिनी राखणदाराचें अस्तित्व थंयच आसा बोडगेश्वराचें थंयच आसा सगळ्यांचें थंयच आसतलें लक्षात घेयात आयज जर तर हें दाखोवन दिल्लें आसात न्ही हें दाखोवन म्हाज्या राखणदारांनी दिला रे बाबा राखणदारान दिला प्रमोद सावंताक हांव इतलेंच सांगूंक सोदतात लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सांबाळ लॉ ऑर्डर सिच्युएशन सांबाळपाक जेन्ना तूं रेजिग्नेशन दी तुजे कडेन जायना जाल्यार नाजाल्यार परत कंप्लेन घालपाक सोदता जाल्यार कंप्लेन घाल कितलें करपाक अरे सामान्य मनीस मरे रामा काणकोणकार तनोज बाब आहा वो म्हणून तनोज बाब आहा पळय तो खरो राखणदार हे राखणदार आमचे आनी लक्षात दियात आता सगळ्यांक सांगूंक सोदता खरो तर देवाच्या रुपान तर म्हाका काल पावला न्हू विल्सन फुटबॉल असोसिएशनाचो एक्स प्रेसिडेंट एल्विस होम्साच्या अंडर काम केला ताणें थंयसर आनी तो भुरगो हांगासर गोवा वेल्ल्याचो बाबा तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा तूं देवाच्या रुपान कोणाच्या देवाच्या रुपान मनीसूच येता रे बाबा न्हू होली क्रॉस फुलांचो खुर्सानूच म्हाका वाटयलो त्या गणपती देवळानूच म्हाका वाटयलो तूं त्यांच्या रुपान मुखार रावलो आनी हेल्मेट काडलो नाजाल्यार म्हाका तोपलोलो भितर हांगा तोपलोलो पुलीस काय करपाक शकपा नासले पूण खरो म्हणटा तो देवाच्या रुपान सगळे गोवा वेल्ल्याच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता खऱ्यांनी तो व्हिडिओ आयकता न्हू जाल्यार ह्या विल्सनाक व्हिडिओ धाडा विल्सन फुटबॉलाचो असोसिएशन ते काल व्हिडिओ दाखयलो तो खऱ्यांनीच मे बी प्रोनाउन्सिएशन रॉंग घेत जाल्यार पूण ही इज द पर्सन हू सेव्ड मी आनी हांव तुजो उपकार मरत पर्यंत दवरतलो पूण एक गजाल हांव तुमकां लास्ट सांगूंक सोदता गोंयकारांक आमी एक्टिविस्ट थकला जायत गिव अप करूं ना पूण तुमी आमकां सपोर्ट करपाक भायर सरतले हे तुमकां क्वेश्चन करूंक सोदता प्रतिमाक अटॅक केले सगळ्यांक अटॅक केले शंकराचेर केसी घातल्यो संजय बर्डेचेर केसी घातल्यो सगळ्यांक तेंच्यांनी हालोवपाक प्रयत्न केले हे आमी हालोवंक ना सांकवाळचे लोक हालोवंक ना बोमाचे लोक हालोवंक ना आसोरचे लोक हालोवंक ना जितले जंय गेला पळय थंयसरले लोक हालोवंक ना सांग्यावयले केपेले सगळे लोक हालोवंक ना अजून पर्यंत गोंय जितलो घालपाक प्रयत्न करतलो तितले आमी उबे रावतलेत आनी लक्षांत घेयात हे बॅकफायर तुमकां जावपाक लागलेले आसात
चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, तू होम मिनिस्टर, तुका एकूच गजाल तुका परत परत विचारतलो, माझ्यो केसी ज्यो हांवें घातलेल्यो हा, म्हाका अटॅक केला त्यो कितल्यो रिझॉल्व जाल्यो, कितल्यांचेर चार्जशीट जाले, काय जावंक ना. माझेर अटॅक करपा लागून प्लॅन जे थोडे जाण बसून करता पळय ऑफिसांनी, तांकां धरले मरे राखणदारान. आता परत प्लॅन करत शूट आउट करपा लागून पळय. हे काल गजाल तुम्ही खडे गुंडा न्हू. आझाद मैदानाचेर हांव येता मरे, रामा काणकोणकर उबो रावता आनी म्हाका सारको आझाद मैदानाच्या मद्दी रावता, आणि तुम्ही कितले 10 न्हू 100 लोक घेवन या आणि मद्दी अशें मारा, ठाट कर मारा, हांगा मारा, लक्षात घ्या, हांगा मारा. आता म्हाका कळपाक जाय, हे 4 जाण आहा पळय, मिंगेल आरोजो हो क्रिमिनल, हाजेर केसीस आहा, अटेम्प्ट टू मर्डर केसी आहा. हो मनीस हांव एका वळखना, काय ना हो मनीस म्हाका मारपाक कित्याक आयलो रे? कित्याक गाडी येवन मारले? 2 फावटी त्यांनी गाडी येवन त्याच जंक्शनाकडे मारले. कित्याक लागून मारले? कित्याक लागून मारले? 4 दीस चालू असलेले माझे, 4थो दीस 5 दीस रिपोर्टिंग असले पुलीस स्टेशनात, आणि तो येतानी मारतानी आर्ग्युमेंट करता. कित्याक लागून मारले असतले? कित्याक लागून हांवें अटॅक करपाक, ताजेर बेल रिजेक्ट जावपाक, परत जेलीन व्हरपाक, आणि परत थंयसर मागीर गुंडांच्या वांगडा दवरपाक, मर्डरांच्या वांगडा. आनी ना, तो 2 मर्डरर, हांव मर्डरर काय न्हू, 2 जाण झगडले आणि तो मेलो. वा, सॉलिड प्लॅनिंग. प्लॅनिंग बरी चल्ला. सरकाराची प्लॅनिंग ही हा पळय, ती मारक पडटली तुमकां. आयज हांव आसतलो नासतलो, लक्षात घेयात, आयज आसतलो नासतलो, हो रामा काणकोणकर लायफ टायम उगडास उरतलो. कॉम्प्रोमाइज जावचो ना, बँड जावचो ना. प्रमोद सावंत बँड जावचो ना, कसो बँड जावचो ना. हांव ते 8 जाण तुम्ही ओडून व्हेला पळय तसलो न्हू, 8 जाण ओडून व्हेला पळय तसलो न्हू. हांव बँड जावचो ना. आयज हांव चलता म्हाज्या बापायची पावलां. बापायचो स्ट्रेंथ हो म्हाजो स्ट्रेंथ, फॅमिलीचो स्ट्रेंथ म्हाजो स्ट्रेंथ. पण एक गजाल सांगता, फॅमिली पयलीं सांगूं सोदता, इंच सुद्दां. प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल.